आज एक आमगेले फॅमिली फेवरेट जावन आशिल्ले कड्गे बिरयानी कशें करचें म्हूण पळय. आमगे ते पूर जनांक भारी इश्ट ही कड्गे बिरयानी. आतां कड्गे सीजन नवे हाका कड्गी सಣ್ಣ सಣ್ಣ फोड कोन्न शिंदुच्यो आनी कड्गी लायक शिच्ची की न्हय की म्हूण आमी फस्ट आमकां कळ्ळ्यार चांग येत भारी लायक उग्गी शित्त नमने कड्गी मुद्द जत मस्त शिजल्यार तसल नमने कड्गी ते देखून हांव चिक्की व्हड फोड शिंदला हांगा. फोड अंत भितर एक 5 घालचे दाटचे एक बेज आशिल्ले 5 घालून शिजोवन घेवचे सुरवेकाची. कुकरान तूं डायरेक्ट बिरयानी करतना न्ही घाल येता जाल्यार कसं जाता म्हळ्यार ही वग्गी शिच्ची कड्गी देखून मुद्द मुद्द जावन खावच्या मेळना कड्गे पीस. तशें देखून हांव अशें करता आसा. घेत कड्गे फोड शिजोवत घालतना ताका हळदी पिठी घालची आनी ताका जावका जाल्यार तितलें मीठ घालचें आनी ताका कितली जावका तितली थोडी मिरसांगे पिठी घालची. हें कसलें कशें करचें म्हळ्यार ते कड्गे फोड्यां भितर तें मीठ मिरसांग पुराय वचून समाज भितर तांडून घेता तो कड्गे फोडो. ते बिरयानी भितर खातना चाप्पी चाप्पी जायना लायक जाता तें. कड्गे फोडोय तशीची मस्त मुद्दू शिजच्या सोडूनच ताका अर्द शिजतना हांव ऑफ करता. मागीर आमी तांदळा वट्टू शिजयतना ते हद शिजून येता. हांगा हांवें कड्गे वट्टू एक मुष्टी जीव बटाण हांगा हाडलेलो आशिल्लो. जीव बटन घाल का म्हूण तशें वताय कसलें ना आमकां जावका जाल्यार घाल येता. तशें हांव वट्टू अर्द शिजता चूर शिजतना जीव बटाण घालता आनी सान उज्जारी शिजून घेता. तेन्ना ताकाय मीठ मिरसांग परस लागता. हें पळय कड्गी सादारण एक अर्दी शिजल्या वरी जाली चिक्की सॉफ्ट जावच्या सूर जालें. आतां न्ही आमी हाका बिरयानीक एक मसालो जावका नवे ते मसाला आमी हांगा गरकडे करचे. हांव मसाला पळय हाका ड्राय फ्राय करचेत. 4 मिरे, एक 4 लवंग, एक 2 दालचिनी कुडको आनी इतली बडीशेपी इतले आसचे हाका बिरयानी मसालो म्हणून. हेची बिरयानीक एक फ्लेवर दिवचे एक वस्तू ते देखून हे पळय ड्राय भाजून घेवचे. तेल आनी कसलें घालचे ना हाका. हें भाजून पिट्टी करून दवरचे रेडी करून. आतां घे आमगेले कड्गी शिजलेत आनी आतां हाका मॅरिनेट करून दवरया. हाका थोडे बग घालचे आसात पळय आल्ले आनी लसूण झाडान घेतिल्ले. हांव आल्ले लसूण ते रेडीमेड पेस्ट यूज करचे म्हूण ना. आनी एक अर्द कप धंय हें हांवें आतां हें शिजोवन दवरलेलें कड्गेक घालून लायक करून मिक्स करून दवरका. आमी ड्राय भाजून घेतिल्ले पळय हेची ते स्पायसस पिट्टी करून दवरलेले तें हाका घालचें. हें पळय समाची हातान अशें करून लायक करून भरसून घेवचें आनी आतां ही पिट्टी करून दवरलेले तें घाललें पळय घालून समाज भरसून घे. हेंच मेन हाका ही पिट्टी लायक करून मिक्स करून दवरया. आतां अशें एक अर्द घंटो दवरका हें मिक्स करून. तेन्ना ते ताजे फ्लेवर पुरो ते कड्गेक येता. बिरयानी लायक परंबळी जाता. ते कड्गी रेडी जाली. आतां हांगा आमी बिरयानी करुया. हांगा ते एक व्हड दाटची बेज आशिल्ले एक कायली पुडक की कसले तोप की कसलेय जाता मुळा लागूनच. तातूंत भितर एक 2 वा 3 टेबल स्पून तूप फून करचें आनी हाका परत होल गरम मसालो घालका. सुरवे जीर घालचें. जीर पटपट येतना दालचिनी, लवंग, 2 येळू आनी मराठा मोग्ग म्हणटा पळयाची ते घालचे. स्टार एनेस म्हणटाची ते तशें ते पुरे घालून चिक्की फ्राय जातना एक 2 मिडियम सायज पियाव स्लायस केलेलो ते घालचे. तवळे एक 20 निमिष पुडे आमी बासमती तांदूळ घालचे जाल्यार एक 20 निमिष पुडे धुवन तिंबत घालून रेडी करून उदक ड्रेन करून दवरका. हाका आल्ले लसूण पेस्ट घाल्ले आनी समाची फ्राय केले. एक गोल्डन कलर येवता हांवें भाजून घेवका हें आनी हाका आमी ड्राय मसाला पिट्टी पुराय घालची. हळदी पिट्टी, मिरसांगे पिट्टी जाय जाल्यार हे टायमार 2 मिरसांग घाल येता आनी कोथंबरी पिट्टी. हे ड्राय मसालाची पिट्टी म्हळ्यार मिरसांगे पिट्टी, हळदी पिट्टी, कोथंबरी पिट्टी पुराय हांवें गरकडे करचे. भायले यूज करचे उणें. आमी गरकडे केल्यार ताजे एक पोरंबोळू प्लस तितले प्युअर आसता ते
ते चिक्के रोस्ट जाले कुडले आमी कडगी ते मॅरिनेट करून दवरलेले ते घालचे ते घालून समज लाय करून चाळून घेवचे अशें आमी 1 कप तांदळाक बासमती तांदूळ जाल्यार 1 कप तांदळाक 2 कप 2 दुकून 2.5 कप उदकाक हुन करून रेडी खतखताचे दवरचे हे आतां कडगी अंत भितर मॅरिनेट केलेले घालून 1-2 निमिश फ्राय करचे मसाल पुरा ताका लागचे थंय 1-2 निमिश फ्राय करचे अशें लायक करून चिरचिरवते 1-2 निमिश अशें उदक खतखतयलो तर ते खतखतयलेलें उदक घालता हांव ताजे लेकाचें अशें कोथंबरी पालो आनी पुदिनाचे पालो रेडी करून दवरला चॉप करून ते घालचे ते घालून लायक करून मिक्स करून घेवचे आनी कितले जावका तितलें मीठ घालचें मीठ घालतना आमी कडगे ऑलरेडी एक पण मीठ घालला ते उडगास दवरका ताका समा खतखत येता उदकाक ड्रेन करून दवरलेले बासमती तांदूळ घालच्यो आनी समा चाळून घेवचे आनी धांकून दवरून सान उज्जारी ते शिज्जू थंय आमी बंद करून दवरचे हे आतां हांगा जाय जाल्यार आमी मीठ मिरसांग चेक करूं येता ह्या टायमार मध्ये 1-2 वळा चाळून घेवचे सोक केलेले बासमती रायस तुकून ओटू 8-10 मिनिट भितर शिजून येता हदशीच 1/4 वस शिजल्यार पुरो मागीर ते तांतूळ शिजता सम फुल्ल शिजल्यार मुद्द जाता 75% कुक जातना आमी बंद करून दवरून सोडचे हांगा घमघम पोरंबोळाची बिरयानी रेडी जाली सगळे घरां भितर पोरंबोळ येता सुपर बिरयानी कलर कितले चंद आसा पळयाची हांतू त्या बिरयानी खातना ते मदें मदें कडगे फोड मेळतना भारी लायक जाता तुमी पुरो जनांनी हे ट्राय करून पळोवका आनी तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शना भितर शेअर करका तुमकां आमगेले हे व्हिडिओ इश्ट जाले म्हणल्यार लायक शेअर कमेंट कराची आनी षड्रसा कुकिंग चॅनल सब्सक्राइब करूं विसरू नकाची बेल आयकॉन ओतल्यार न व्हिडिओजाचे नोटिफिकेशन्स तुमकां येता सगळ्यांक नमस्कार.